बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त रे मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुजे वास अशी परब आमी आचरण करूंक त्रिधूम आमी केले आनी 3 दीस परब वर्त्या मापान आमी करूंक वेता. आयचो दीस पिडेस्तां खातीर विशेष मागण्याचो दीस. बायबल आमकां सांगता ताणें आमच्यो पिडा शिडा वोवयल्यो आनी ताणें आमकां गूण केलें. ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या. किर्तन 140:7 ओळ 3 सांगता पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता. पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता. ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड आनी तांचे गाय तो बांदता. ही बाइंड्स अप देयर वुंड्स. गायेल्ल्याक मात्र गोतू कितें घाई गी म्हणून, थुकल्ल्याक मात्र गोतू कितें तोखोणी गी म्हणून, भुकेल्ल्याक मात गोतू कितें बूक गी म्हणून. सोम्यान हें सगळें सोंसलें. त्या खातीर सोमी आमकां सुडका दिता. हो जागो हें पोनशेत सुडकेचो जागो, आशिर्वादाचो जागो, कुरपेचो जागो आनी पेकोवणेचो जागो. सबार लोक हांगा येता. सांज जुजेवासाच्या मजतीन भलायकी जोडून घेता. सांज जुजेवासा द्वारी जेजू वर्ती अजापां ह्या जाग्यार करते आसा. पिडेस्तांक भलायकी दिते आसा. तकलेल्यांक सुडसुडीत करते आसा. भावार्थान घट करते आसा. मागण्याच्या जिवितान बळवून करते आसा. तुटुल्लीं फुटुल्लीं कुटुंबां बांदते आसा. त्या खातीर ह्या वर्सा आमी घेतलेलें तें थीम जावन आसा, ध्येय जावन आसा मागण्याच्या सक्तेन आमची कुटुंबां बांदची. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. जर तर आमच्या जिवितान आमी मागण्यान सुकल्या, आमच्या भावार्थ अस्कत भावार्थ्यान सुकल्या जाल्यार देवा लागीं भोगसणें मागया. अस्कत आमी आमच्या अस्कत काय निमती पातकाक बली जावन देवातावन पयस गेल्या जाल्यार पाश्चातापावया. जेजू ह्या येवकारिस्तान आमकां बरी भलायकी फावो करूं दी आनी आज आयिल्ले हर एकल्यांक तो विशेष मापान सुडका दिवं दी. जी कोण अस्वस्थ घरांत तावून पळयतात ह्या जाग्यार तावून ती सुडका तांचेरी देव दिवं दी म्हणून आमी मागया. मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आमी पातक्यांनी अस्कत म्हणल्यार ओळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो.
उद्धार करता आम्ही तुका दिमासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वासाक परसळीत मागण्या आनी दुबळेकायचे जिणी जियोवन तुजे परजेक देखे बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सुवे पवित्रत्मेकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इसाइया ताजेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, सोरेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड वंती कुशीन परतिलें आनी सोरेस्परा कडेन मागणें केलें, सोरेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवातें तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सोरेस्पराचें उतार इजाइयाक आयलें, वोस आनी हेजेकियाक सांग, सोरेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनी 15 वर्सां सोडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक आसिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस
म्हजे सवे मिळून सर्वीस पोराची गीत गाजया. एका तळ्यान आमी सकळ ताचे नाव हसिया. सर्वेस पराक हांव मेळोंक गेलो ताणे म्हजे आयकाले. हे आयकोन सर म्हज्या कश्टा अनवरांतले म्हाका ताणे निवारले. कश्टांतल्यान मोडल्यान उलो मालो आमी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान मोडल्यान उलो मालो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सा जाकोबाच्या पत्रांतले वसाप. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या महिमेन सम्या जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशां ते पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तूर न्हेसोन बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजर न्हेसलेलो एक दुर्बळय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तू न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्यांक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मनये लागीं धरणीर बस म्हणून सांगशात तर तुमी तुमचेच मदें थर करतात म्हणून जालें न्हय. अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी फैसाल दिल्ले बरें जाता न्ही. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ऐका. ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसा तांकां भावार्थान ग्रेस जावं आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयल्या त्या राजाची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यांत न्हय. पूण तुमी दुर्बळ्यांक अवमर्याद करतात. तुमकां दग दितले आनी निती सभा हुजीर ओड व्हरतले कोण ग्रेस्त ते नेंगी तुमी जडलेल्या त्या श्रेश्ठ नांवांची निंदा करतले. पवित्र पुस्तकांत सरी जावन तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हूण दिल्लो श्रेश्ठ कायदो तुमी पाळतात जाल्यार तुमी बरीं. पूण मनशा मदें थर कशा जाल्यार तुमी पाताक आदारतात आनी अशें कायद्या प्रमाणे अपराधी जातात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करू. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो. सर्वीस पर तुमची सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलून वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली.
पूण तांची कोणें सत मानलें ना. शेवटी ते 11 जण अशीच जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या दारुणये पासो तो तांकां तो दुरसलो. कित्याक तो जिवांत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांच्या लागीं तो म्हणलो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर केस्तीचें फर्माण पडटलें. सतमानतेल्यांक असले असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले. म्हजे नांवी नव्या भासांनी उलयतले. सरापातान धरून सकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुमया जेजूक सरकार उबारन घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सुमी तांचे संगत वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगळाप तुका सुमया जेजू. सुमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. सुमी हरिएका संता भक्ता सांगाता वावुरलो वावुरते आसा. तातूंत आमी आज विशेष मापान परब आचरण करचो सा जुजे वास. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो 2003 इसवेंतावन 2005 इसवेंत हांव म्हज्या शिवमोगा दिएसीसींतावन बेंगलोरांत आसच्या सान पेद्रूच्या फॉन्टिफिकल सेमिनरीक म्हाका वावरूंक धाडिल्लो. थंय म्हजें उसलें शिकप तशेंच सेमिनरिस्तांक तरबेती दिवंक म्हूण म्हाका धाडच्या त्या संदर्भार त्या 2 वर्सां सोनवाराच्या राती ह्या आयताराच्या दिसा ते लागीं आसलेल्या इगर्जनी तशेंच रितीर मंदिरांनी नायट विजल आसतना वेतलो. रिन्युअल रिट्रीट सेंटर म्हण आसा, लोगोस म्हण आसा आनी साबार इगर्ज्यो थंय आसात आनी थंय मागणें ह्या नायट विजलांत दवरतले. अशें सडावत हांव रिन्युअल रिट्रीट सेंटराक सडावत सोनवाराच्या राती वेता आसतना एका तरणाटेची म्हाका वळख जाली. आनी तो म्हणूंक लागलो म्हज्या लागीं, फादर हांव एकलो क्रिस्तांव न्ही, क्रिस्तांव भाव, पूण थोडे वर्सां आदीं हांव डिवायन रिट्रीट सेंटराक गेल्लो आनी थंय म्हाका देवाचें उतर स्पर्श जालें. जेजून म्हाका आपडलो आनी त्या दिसांतावन आतां साबार 3 वर्सां जातीत हांव जेजूचेर पातयेवन आसा. मागणें करते आसा, बायबल वाचते आसा. हांवें म्हळें बारी बरें, देवाक आसात कितें दिसना तूं माग आनी देवान तुका उजवाड दिला जाल्यार तो उजवाड मुंदरून व्हरू. अशें साबार फावटी हांवें तेन्ना सुमार 1 वर्स पर्यंत ताची म्हजी सळावळ तो उलयतलो, थोडे फावटी फोन करतलो आनी ताणें ताका जावन सोन मोगरीयेक तो मागण्यान सांगतलो. ताच्या कुटुंबाची कोणी जेजूचेर पातयनातली पूण तो पातयेतलो. आनी अशें एक सुमार 4 वर्सां जातीत तो जेजू लागीं येवन 3 वर्सां म्हजी वळख जावन 1 वर्स. एक दीस वो म्हाका फोन कर सांगता आदल्या दिसा राती, फादर म्हाका वाचोंक नाका, हांव सुइसायड करता, हांव जीव घात करता. म्हाका एकच ताणें वो राती फोन करता सुमार 11 साडे 11 जाल्यांत. ताजो ताळो आयकतना कळ्ळें सगळोच वो कितें डिप्रेशनाक गेल्ले बरी बोगलें, ह्या सगळोच घडल्या बरी बोगलें, कितें कितें ताच्या जिवितांत जाल्ल्या बरें बरें बोगलें. म्हाका वाचोंक नाका, हांव मरतां.
आनी कितें सांगल्यार तो आयकना. म्हाका वाचोवंक नाका हांव मोरता, म्हाका वाचोवंक नाका मोरता. हांवें म्हळें तूं मोर फाल्यां, पूण पयलीं येवन म्हाका मेळ. म्हाका कोत्ता मेळ्ळे उपरांत हो मोरना म्हणून. जायत म्हणून दुसरे दीस सकाळीं आमकां त्या वेळार सेमिनरी डे. आमचे ब्रदर्स सकट बिजी आसले आनी त्या दीस आमकां मीस आसलें, बलिदान फेस्ताचें, तोंदपरां जेवण सगळें आसलें. वो सुमार 9 वरांक येवन आमचे मिसूर जावचे 9 वरांक येवन बसला पार्लरांत. आनी म्हाका दनपारां 1 वर म्हणसर कोणेंय सांगून येवन म्हाका मेळोंक बसला म्हणून. हो 9, 10, 11 सुमार 4 वरां बसला. आनी जेवण जाल्या उपरांत रिसेप्शनिस्ट येवन सांगता कोण गे तुका मेळोंक आयिल्लो म्हणून. पळयतना हो पार्लरान बसला, देवाक कितें अर्गांत वचोंक ना थंय जावन. आनी हो केदाळे म्हाका मेळोंक येतना ताजी स्टायल आसली, शू घालना, इन शर्ट करना, ताजी एक मारुती कार आसलें, येतालो बारीक बऱ्यान उलयतालो. आज पळयतना इन शर्ट ना, शू नांत, म्हळ्यार जुगात करूंक आसा न्ही, मोरता न्ही तो, त्या खातीर हांव बसलो ताजे लागीं उलोवंक बसलो. हांवें विचारलें तुका कालें जालें? ना म्हाका वाचोवं नाका, हांव मोरतां. जायत सायबा तूं मोर मोरच्या पयलें सांग कित्याक मोरताय म्हणी सांग न्ही फादर. हांव 4 वर्सांत हांव न्हू जेजूक पातयेवन आसा, पूण जेजूनी म्हाका हात सोडलो न्ही गी. जेजूनी तुका हात सोडलो? हांवें म्हळें कळ्ळें प्रॉब्लेम तुजें. हांवें विचारलें ताका तुका काय बिझनेस आसा न्ही? वय बिझनेस आसा म्हजें. बिझनेसांत कांय लॉस जालें? ना बिझनेसाक कांय लॉस जावना. मागीर ना म्हाका घरा काजर जावंक सैरीक सोदतात. हांवें विचारलें प्राय कितली? 29. मागीर आतां काजर 99 काजर जावंक जाताय. तशें न्ही फादर, सुमार सैरीक आयल्यो, सुमार 15 ते 16 सैरीक आयल्यो, पुरो नाका म्हळ्यो. हांवें म्हळें कित्याक नाका म्हळ्यो? म्हाका काजर जावंक जायना फादर. समस्या कालें सायबा. आनी तो दाडो तो म्हणूं लागलो हांव HIV AIDS पिडेस्त. HIV AIDS म्हणली मारे कारपिडा म्हाका आसा. म्हज्या 21 वर्सां प्रायर हांव म्हज्या फ्रेंड्सा सांगता गोवा येताना आमी कलवांता सर्शींग गेल्ले हांव, आनी थंय हांव लागली पिडा. म्हज्या सांगात आसले 2 जाण गेल्यात आनी हांव वाचून उरलां. म्हाका केदाळे ही पिडा आसा म्हण कळ्ळी. चवळ कोणें सांगलें, वैजांनी सांगलें हें गूण जावं कश्ट जावचें ना, पूण तूं आमकां कितेंच करूंक साथ ना म्हणटना ताज्या एका फ्रेंडान ताका सांगलें क्रिस्तांवचो तूं एक फावटी डिवायन रिट्रीट सेंटराक वच. सडावो तूं थोड्यांनी रेतेरी घेवचें केदाळाक वताय. लिव्हार गेल्या उपरांत, श्वासकोस गेल्या उपरांत पुरो पिडेंत पडोवन वैजांनी हात सोडल्या उपरांत उखल नाडून येतात. पूण तसो की गूण केल्ले हांवें पळयलां. आमच्या ह्या पोरो कोंकणी आनी कन्नडा रेतेर देवून डिवायन रिट्रीट सेंटराक गेल्लो हांव. तेगो चंद्रहासा म्हण आसा, तो आतां थंयच रावला. आतां कांय 25 वर्सां जातीत. हांव तो व्हड 19th गेल्लो थंय. तो वैजांनी सगळ्यांनी हात सोडनो, ताका ब्रेन एमरेज जावन हाडुल्लो तो. पूण थंय जेजूच्या कृपेन तो गूण जावन आतां मोरता मुसोर हांव थंयच सेवा करता म्हणून बरो सुटसुडायन आसा. देवाक आसात कितेंच ना. थोडीं बरीं जातात, थोडीं देवा सरशीं येतात. आनी हो व्यक्ती म्हणूंक लागलो जेजून म्हाका गूण करूंक ना. म्हाका एक बेजार जालें. वो क्रिस्तांव भाव न्ही गे, जेजू लागीं आयला. 4 वर्सां जावन मागलें जेजू. हांव त्या वेळार रेतेर दितालो 2000 वर्सां इसवेंत हांव. आनी हाका एक गूण करीत आसलें न्ही जेजू तुवें. ताचे उपरांत म्हज्या मतीक एक झळक आयलो, ह्या प्रेरण आयला. हांवें विचारलें 4 वर्सांत हांव तूं एक दीस म्हणी आस्पत्रेक एडमीट जालें? ना फादर. तुका कितें म्हणी कुडी गाय जाल्या ते? ना फादर. कितेंय तुका ह्या पिडे वयर पिडे द्वारी कितेंय तुज्या जिविता बादाक जालें? ना फादर. हांवें म्हळें 4 वर्सां मरो नाय न्ही, तूं मोरनाय वाचून उरताय. देवान तुका राखला. तूं आतां कितें करताय म्हळ्यार तुवें विश्वास सोडलाय, बाबार्थ सोडलोय. पळय आमचें मरण जावचें केदाळाक म्हळ्यार आमी बाबार्थ सोडटाना, मागणें जिवीत सोडटाना, सक्रामेंतांत पयस, उतरांत पयस, देवातांत पयस, पुरो पयस येता आमी. आनी ह्या व्यक्तीक हांवें सुमार एक 1.5 या 2 वर बरो बायबलांतली गणितां हाडून दाखयलीं. 38 वर्सां थळ्या लागीं आसलेल्या जेजू आपुरता, मेल्ल्या लाजराक जेजू जीव दिता, 12 वर्सांच्या रक्तस्त्राव स्त्री जेजू कापुरतना गूण जाता, कुरुडो भरतिमेव दिश्ट जोडता, कितलीशी बगवली स्त्री 18 वर्सां जावन जेजू गूण करता, खोडकाराक जेजू आपुरता. कितलीशी गणितां जेजून केल्लीं आसात. हांवें म्हळें असलें सक्कड केल्लो जेजू
तुकाय गूण करता. तकलेर हात दवर मागणें केलें. बायबल आमकां सांगता ओसा पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. ह्या जगाचे हात मागल्यात काल्याक ते मागल्यात आशिर्वाद बेसांव पिडे शिडेन सुडका दिवंक. आनी एका याजकाका ताज्या याजकी दिक्षेन जेजून ती सकत दिल्यात. आनी त्या सक्तेन आमी मागतना जेजू खरेंच करता. हजारांनी हांवें तुमच्या मुखार घडीत दवरयेत. हें घडीत म्हज्या मोतीन दवरलां आनी ताज्या खातीर मागले उपरांत ताणें दुकान बसली आनी तो हांवें ताका सांगलें डॉक्टरा कडेन वच रिपोर्ट हाडणे. तो गेलो आनी एक 3 दिसा उपरांत परतून फाटीं आयलो. रिपोर्ट हाडून आयला. आतां इनशर्ट करना आयला, शू घालून आयला, बारी स्मायल दिते आसा, दोळ्यान दुखां कितें येना. म्हाका भारी खुशी जाली. हांवें केल्लें मागणें सक्सेस जालें न्ही म्हणून. आनी रिपोर्ट ताणें हातान दिलो. हांवें विचारलें, ताचें नांव म्हाका उडास आसा, दामोदर म्हणून. हांवें म्हळें कितें जालें? तो आश्चर्य पळोवन हांवें समजलें ताका ताजो रिपोर्ट सोमाक गूण जाला म्हूण आयला कोण ना म्हणून. आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर म्हजे HIV एड्स गूण जावंक ना. पूण हांवें कित्या खातीर मरत जाय फादर? 4 वर्सां पर्यंत म्हाका राखलो देव, म्हाका हात सोडता गी. हांव खंडिती बरो जातलो एक दीस न्ही एक दीस. पिडेचे व्हरून व्हरतो मेल्लो भावार्थ ताजो जीव जालो. आसा 12 जाणां पिडा येताना भावार्थ मरता. म्हजें मुग्दलें, म्हजें संपदलें इतलेंच ना, थंय हांव नरंब जाता. म्हाका गोत आसा कितलींशीं जाणां कॅन्सर सर्वायवर आसात. कितलींशीं जाणां वैजांनी हात सोडलेलीं फाटीं आयिल्लीं आसात. देवाक आसाद आराधनांनी युकरिस्ती बलिदानांनी गूण जाल्लीं आसात. पिडेस्ताची मागणी दिवन तांकां देवान बरी गेल्लीं आसात. आनी हो गेलो. आनी एक फावटी म्हाका फोन करतलो. म्हजो मित्र डॉक्टर आसलो, ताजो किदवायन तो काम करतलो, कोडयाळांत आसा. ताचे नंबर दिले. मागीर HIV एड्स सेंटर आसा, म्हजो फ्रेंड आसलो, ताचे नंबर दिले. कितें आसल्यार तूं फोन कर, उलयतो. थंय येतलो. थंय भुरगीं एड्सांत आसलीं पळयतलो, तांचे कडेन संवाद करतलो. सुमार ताका 29 इयर्स प्राय. हांव त्या वर्सा 2005 इसवेन, हें जाल्लें 2004 इसवेन. 5 इसवेन हांव परगांवाक रिट्रीटाक गेल्लो. आनी रिट्रीट हांव फाटीं येतना हांव हांगा देंवतना पळयता ताजी सुमार कॉलां आसात, सुमार मॅसेज आसात. आनी सुमार 15 वयर कॉलां गेल्यात. हांवें देंवल्ले कुडले ताका कॉल केलें, कितें जालें गे कोण ना म्हणून. पळयता न्हू म्हणटा, फादर तुमी खंय गेल्ल्या, तुमचें मोबायल नॉट रिचेबल. हांवें म्हळें कितें जालें तुका? तो म्हणूंक लागलो, फादर जेजून म्हजी HIV एड्स पिडा गूण केल्या फादर. प्रेज द लॉर्ड. तळयो पिटून देवा कारकां दिया. प्रेज द लॉर्ड. पळया त्या दीस जीव घातकर मेल्लो जाल्यार एक आत्मो होगडायतो. कितलींशीं जाणां जीव घातकर मरतात गोताय. पिडा म्हणटाना, कश्ट म्हणटाना, रीण म्हणटाना कित्याक आत्मो होगडायताय? तुज्या जिवितांत तो देव आसा, तो जियेता. तो जियेता म्हणटा कसले जागे, मुडिपू, कारकोळू, हरियारा, वेलांगणी, कसले सकट जागे आमकां देवान दिल्यात. आमी त्या पुनशे ताका वेता, बेश्टे न्ही. देवाची सकत थंय काम करता. अजुनूय तो जिवांत आसा. 2004 इसवी जालें, अजुनूय तो जिवांत आसा. देवाक आसाद कितेंच ना. भावार्थान मेल्ल्यांनी जीव जातना तांचो भावार्थ घट जातना भलायकी फाटीं मेळटा. आनी एकलो तरणाटो, तो 2 वर्सां आदीं म्हाका मेळिल्लो, 2003 इसवेन मेळिल्लो. ताच्या जिवितांत मस्त समस्या आसले आनी ताच्या जिवितांत देवान ताच्या खातीर मागोवन धाडिल्लें. 2005 इसवेन तो म्हाका फोन कर सांगता, फादर हांव इतलें घडटा म्हज्या जिवितांत, कितें म्हाका सक्सेस ना, यशस्वी ना, आशिर्वाद ना, बेसांव ना. आज आमकां यशस्वी जायचे, सक्सेस जायचे, बिझनेसांत, कामांत, उद्योग आनी सकट जायचे आमकां. म्हाका सक्सेसच ना. कित्याक? इतले पयशे गळटा, एकच एक पयसो उरना. हांवें ताच्या कडेन विचारलीं थोडीं सवालां. तूं बायबल वाचताय? फादर हांव बायबल सद्दां वाचता. म्हणजे उशा लागींच आसा. कोणाक गोतू तो धाडटा बायबल उशेंकर खाणग्या लागीं म्हणून. थोडी बारी मोग लागीं दोन थंय न्हिदतात. तेर्स म्हणटाय कोंत गळ्यांत आसा फादर, मागीर विचारूंक आसाय. थोडीं बोल्सान कोंतां, घरांक कोंतां जमा करतात थोडीं, म्हणटात की ना गुतू ना. तिसऱ्या सवाला विचारलें तूं इगर्जेक येताय? फादर हांव हांगा तुमी 2 वर्सां पयलें सांगलें न्ही, हरियेक हांगा लग्गी इगर्ज आसा, आयताराचे येता, हरियेक दीस येता. कित्याक हांगा हांव म्हज्या हाका कामाक मागीर वेता हांव. ओके. ताज्या उपरांत विचारलें तूं मागणें करता, पर्सनल मागणें? वय फादर हांव सकाळीं उठल्या देवा कारकान दिता, बायबल वाचता, चक्कड करता. व्हेरी गूड.
निमाणें ताका हांवें विचारलें तूं कितें मादक द्रव्य म्हणी घेताय पियेताय पयशे गॅमलिंग घालताय पाड करताय कितें ऑनलायन गेम खेळटाय ना फादर हांवें हर एक सोडलां हांवें चिंतलें कितलो बरो तरणाटो सांतान तो बापाक सकयल देवीच्यान एका वयर दवरीचे आमचे कडेन सकड विचारलें देव आमकां आमी ना 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 म्हणटा हांव वगत रावलो पळय कितें म्हणून ताका मागणें करतना बायबलांत 70 बूक आसात पोरण्या सोल्यान 40 सोल्यान 27 8,000 बसवणी आसात 34,000 सेंटेन्सेस आसात वाक्य आनी एक उतर देव सांगता ताका दाखयता काणवास मणी असो बूक 28-13 प्रोवर्ब्स 28:13 ताणें काडलें आनी वाचलें ताजो बायबल गुड न्यूज केदाळे बॅड न्यूज दिना गुड न्यूजूच दिता तातूंत बरोवन आसलें one who hides his sins there is no success in his life one who confesses God shows mercy जो आपली पदकां लिपयता ताका सुख मेळना आशीर्वाद मेळना भलायकी मेळना जो ती वळखता ताका दया लाभता पळया जो आपली पदकां लिपयता एक भलायकी कुडीची आनी एक भलायकी आत्म्याची आमी केवळ कुडीचे भलायके खातीर मात्र रेतेरीक मागण्याक पुनशतांक बजिलिकांत वचचें न्ही त्या खातीर हर एक कडेन हांगाय पळयलें हांवें मी सुरजांवच्या पयलीं हांगा कुमसारा पाद्र्या बसतात वय करकोळांत हांवें पळयलां सकाळीं थंय गेल्लो थंय पाद्र्या 4-5 जाण पाद्र्या कुमसाराक आसात नीज भलायकी मेळटा कुमसाराच्या सक्रामेंतान येवकरिस्तान केदाळ आमचें पदकी जिवीत बदलता आमचें पदकी जिवीत आमी सांडटा आमी नवी रचना आमी जाता आनी ताका विचारलें तूं बायबल वाचताय तेर्स म्हणटाय मागणें करताय इगर्जेक येताय वायट वटण्यो सवयो ना म्हणटाय तुजे निमाण्यो कुमसार कितले दीस जालीं जावन तो म्हणलो 6 दीस ना फादर 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां जावन तो कुमसार वचोवना त्या वर्सा 2005 इसवेन जेजून म्हाका सांगलें रिट्रीट परगट करतना आमच्या कातोलीक भाऊ भावडां सांग कुमसाराच्या सक्रामेंताचो महत्व आज थोडी रेतेरीक येतात मागणें करतात मागण्याचो मते चलयतात जावंक पुरो पूण कुमसारांत हांव तुमी पयस आसल्यार सैतान तें काम करता नेगेटिविटी तें काम करता कुटुंबान नासमाधान हाडटा फिरगज कुटुंबान तुटाफूट हाडटा तरणाट्यामध्ये ह्या आमच्या संघटनेमध्ये तुटाफूट हाडटा तो आयला सोरूंक लुटूंक नाच करूंक त्या खातीर मगाच्या भाव बिडीनो जिजू आयला एकवट दिवंक कुटुंबाचो एकवट मागण्याद्वारे म्हळ्यार भावार्थांत आनी कुमसाराच्या सक्रामांत द्वारे जावंक आसा भावार्थान आमकां भलायकी मेळटा जेजून कोणाचे पिड्या गुण करतना पयल्यान तांची पातकां बक्षिली आरी घरा तो सांगता तुजी पातकां बक्षली जेजू कळीत आसलें 38 वर्सां तळे लागी आसलेल्या जेजू सांगता अळे तूं आतां बरो जालाय आनी मुखार पातळ करिनाका ना जाल्यार तुजी गत आनीक पाड जायत जागवण दिता पुनशता परब्यो नवेना आमकां जागवण दितात कित्याक जागवण आमचें जिवीत दिदवण करून बदलावण हाडूंक जर तर आमी बदलावण हाडिना आमी जशें आदी आतां तशें आनी सदां तशेंच आसता आमचें तें बदलावण येना त्या खातीर मगाच्या भाव भयणीन पयलें हांवें सांगलें घडितांत कुडीची भलायके खातीर दुसरें आमची आत्मीक भलायकी ही दोनी सारकी जावंक आसा त्या खातीर सडावत खंय नवेना चलतात थंय एक दीस कुमसाराचो दवरतात जावं परत पास्कां फेस्त येता नेतलांचें फेस्त आसा एक दीस ह्या जा कुमसार असो 16 जाणां कुमसाराक घेनात नेतलांच्या राती क्रावड व्हडलो आसता मगाच्या भाव भयणीनो आज पेकोवण जाय न्हीज जावन आमकां कुमसाराच्या सक्रामेंतान येवकरिस्तान ती मेळटा आनी त्या खातीर आज जेजू सांगता जेजू तांच्या मदें रावलो जेजू तांच्या मदें वावुरलो जेजू आज सक्रामेंताद्वारे देवाच्या उतराद्वारे वावुरते आसा त्या खातीर आज ह्या पुनशताक आमी हांगा आयल्या ह्या दिसांनी सबार लोक गोवा येते आसा खंय येते आसा खंय काल्यां पळोवंक येतात वचोनात गी गेल्यात गी सान फ्रांसिसावेरा पळोवंक येतात ताका पळोवंक ऑनलायन तरी पळयत न्ही आमी ताची रेलीक एक मान बागोवंक गौरव दिवंक येता त्या रेलीके मुखार मागोवंक येता हे एक विशेष देण्याचो काळ 10 वर्सांक हे पोटी रेलीक सकल हाडटात आर्चडायसीस गोवाची वर्त्या भुक्तीपणान हाडटात 1000 लाखांनी लोक गांवा भायर तावन येतात ती 3 वरां लायनी रावता म्हण हांवें आयकलें आनी पोरे गेल्ली भयण सांगता म्हाका ते 3 वरां कशी गेल्ली म्हूण कळोना फादर कित्याक हांव तेर्स आतां कोण कण घेवन तेर्स म्हणटाली
ओ झगो जावंक पुरो पिकनीक असो, पूण आतां आमी पिकनिकाक वचना. ह्या रेलीके मुखार भलायके खातीर मागोवं, कुडीची भलायकी, मोतीची भलायकी, आत्मीक भलायके खातीर आमी वेता. तशेंच खंयच्याय पूर्ण शेतांक बेजिलिकाक आमी येता, आमकां बरी भलायकी जोड घेवंक आमी येता. अशे दिसा आमी पयलें वाचप आयकलें. कोणाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकलें? इसाया. थोड्यांनी म्हणे आयकलां म्हण दिसता. खंयच्या राया विशयांत आमी आयकलें? आतां शिरकोन पडली. खंयच्या राया विशयांत आमी आयकलें? वाचल्याक गोत्ता सजे, सांगा नाका तूं. हेजेकिया राय. बायबल आमकां सांगता हें 38. आज तुमी घरा गेल्यार होमवर्क कोणें सक्कडा सांगूंक ना. सक्कड तुमी निश्चय पयलें इसाया 38 स्वर वाचा. 38 स्वर वाचा. बारी बरो आवाजवर तो. सगळो आवाजवर तुमी वाचतना थंय हेजेकियाची पिडा गूण जाल्या उपरांत ताणें स्तुती सुमार हातूं 21 उतरां आसात. हेजेकिया राय देवाक मानवल्लो राय, देवा खातीर जियेल्लो राय. आनी इसाया ताका वचून सांगता. पळया बायबल आमकां सांगता आमोजाचो पोतू प्रवादी इसाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तणेर पावलो. जालें, मुगदलें, संपतलें ताचें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. कोण सांगता? प्रवादी ताका सांगता. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय तूं वांचचो नाय. आतां कोणाय की तूं मरतलोय वांचचो नाय म्हळ्यार संतोश जाता गी? तुमी आस्पत्रेंत एडमीट जावन आसात, डॉक्टर सांगता जालें, निमाणें, मुगदलें, तूं मरतो आनी वांचचो नाय म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटात? डॉक्टर डिस्चार्ज करप आनी एक आस्पत्रेक येता म्हणटात. कोणाकी मरोंक आसना न्हय गी. आनी मरतलोय तूं वांचचो नाय म्हूण सांगलें. कोणें? प्रवाद्यान सांगलें घडता. आनी थवळू हेजेकियान कितें केलें? हेजेकियान देवा वयर शेणी विचारूंक ना. त्या खातीर पिडा येतना आमी हेजेकिया पळयचे. ताणें देवा वयर राग करूंक ना. ताका कळीत आसलें ताका दिल्ली रजवडकी पदवी देवान, ताका दिल्ली भलायकी देवान. आज आमचे लागीं आमचें म्हणलें कितेंय ना. हें सगळें दिल्लें देवान. देवाक कळीत आसा कितें आमच्या जिवितांत जाय. त्या खातीर आमकां मागणें जाय. मागणें आमचो उस्वास, भावार्थ जाय, सोडवण जाय, जेजू जाय. आनी हेजेकिया कितें करता? सर्वेस्परा मुखार वचून रडता. कसो रडता तो? हेजेकियान आपलें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. पळया मागण्याची सकत. सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानूं वता तें केलां म्हूण उगडास दवरो. हांवें कितेंय वायट करूंक ना. जावंक पुरो उणें म्हण म्हणजे तें आसा, पूण उडास दवर म्हजें बरेपणाचो. उडास दवर हांवें केल्लें बरें काम. पळया सर्वेस्पराक हेजेकियाचें मागणें पावलें. तो निराश जाल्लो जाल्यार, डिप्रेस जाल्लो जाल्यार मरतो आनी तें पुरतें. पूण थंय तावन तो भावार्थान गरजलो. ताणें मागलें, तो पाश्चात्तापवलो, देवा मुखार तो आयलो. त्या खातीर आमी पिडा येतना देवा मुखार येजय. बायबल सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता 38 स्वर सांगता, तुका पिडा येतना वैज जायचें तुका, पूण देवा लागीं पयलें ये, तुजी अस्कत काय वळखून घे. ह्या जाका लागीं मागोवंक सांग, मागीर वैजा लागीं वच म्हूण सांगता. कित्याक? देव तुका बरो करतलो. मग अशा भाव भयणीनो, थवळो सर्वेस्पार इसायाक सांगता, हेजेकियाक वचून सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां, हांवें तुजीं दुकां पळयल्यांत. पळया, आज तुमी ह्या पुनशेतांत हांगा तेसां वांगाल गी, मिसां पेटोवन गी, कितें तुमी वातयो पेटोवन गी, तुमी हांगा येवन मागण्या करतना तुजें मागणें हांवें आयकलां, तुजीं दुकां हांवें पुसल्यांत. आमचे मागणें निरर्थक जावन वचना. आमी ह्या गुड्याक खंय खंय जावन येता, पयस पयस जावन वेस्ट न्हय. बगार हे विशेष आशिर्वाद आमी सर्वेस्परतां जोडून घेता. आनी प्रवादी ताका सांगता, तुज्या जिविताक हांव तुज्या जिविताची अवधी आनीक 15 वर्सां सडयतलो आनी ह्या शहराक असिरियेच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो, हें शहर रगतलो. सर्वेस्पर आपणें बसयलें तें करतलें म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती कुणाही. पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंड्याच्या 10 पावलां पाटी सरशी करतलो. आनी देंवून गेल्लो सूर्य पावंड्याच्या 10 पावलां पाटी आयलो. म्हणजे कितें? देवाची सकत मनशाच्या अस्कतकाये वर निवड जावन आसा, मनशाच्या सक्ते वर निवड जावन आसा.
तर मग अशें भाव भयणीनो, आज आमी या पोन शेताक आयल्या, परब आचरण करूंक आमी तयार करता. पूण आयच्या दिसा आमी मागय जंय आमकां कुडीची भलायकी, आत्मीक भलायकी आमकां दी. आनी ह्या दिसांनी आमी अद्वेंत म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी तयार करता. हांगा तयार करतना आमी पवित्रपणान तयार रावो जाय म्हणून गेले त्या इतरची वाचपां आमकां सांगतात. ह्या इतरचे वाचप आमकां सांगता देवाचे उतर तांकां लाभतलें जी कोण देवा कडेन मागणें करतात, देवा कडेन लागीं आसात आनी तांकां तो बरी करतलो. तर मग अशें भाव भयणीनो, आयच्या ह्या लितुर्जींत आमी मागया. आज आमी विशेष बापान या भाग्यवंताच्या जाग्याक आमी आयल्या. हो वर्तो सांत आमकां सुटका दिता, पेकोण दिता. आमी आज आराधन हे मिसाच्या बलिदानान मागता, तशेंच आराधन करन मागणी करन आमी मागता आसतना खरेंच आज आयलेल्यांक मात्र न्ही, कोण सकड ऑनलायनार घरांत हांव हांतुळणार तावन पिडेन तुमी ही सुवार्ता ह्या पोन शेतात हांव पळयतात, तुमची पिडा तो गुण करतलो. बायबल आमकां सांगता ताज्या गायांनी आमकां गुण जातलें, पापसाल्ली काळजो तो बरी करतलो, गायी तांचे बांदतलो. तर आयच्या ह्या लितुर्जींत ह्या युवकरिस्तांत आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया. आनी सोमी आमच्या मदें आसा, सोमी आमच्या मदें वावुरता, प्रगट केल्ली सुवार्ता तो आशिर्वादीत करता, तुमकां तो भलायकेन भरता. एक घडीभर आमी उबे रावया. दोन्ही हात आमच्या काळजेचे दवरून म्हजे सांगता मागया. मोगळा सुमिया जेजो, मोगळा सुमिया जेजू, आमच्या वयर तुजी दया दाखय. आमच्या वयर तुझी दया दाखय. अस्कत आमी जाल्यारी, पातकी आमी जाल्यारी, आमचो तू मोग करताय. आमचो तू मोग कर. सर्वेस्पर बापा, सर्वेस्वर बापा, आमी तुजी परजा, आमी तुझी परजा. सर्वेस्पर बापा, सर्वेस्वर बापा, तुझ्या पुता जेजूको तुझ्या पुता जेजू आमचो सोडवणदार जावन आमचो सोडवणदार पाठयल्ल्या खातीर राखा दिल्या आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका अर्गां हे दिता. पूर्ण शेत हे पूर्ण शेत तुवें विसून काडून ह्या जाग्यार तावन जाग्यार जेजूची महिमा जेजूची महिमा आमच्या पात्रोन सांताद्वारी आमच्या पात्रोन परगट करच्या खातीर परगट करच्या आमी तुका खातीर अर्गां दिता. आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या युवकरिस्तान आयच्या युवकरिस्तान जेजू जेजू आमी तुका सेवताना आमी तुका सेवताना तुजी कूड आनी रगत तुझी कूड आनी रगत आमकां सुटका हाडून दी, आमकां सुटका भलायकी हाडून भलायकी दी. हाडून दी. आयचे आयचे विशेष मिसाचें बलिदान विशेष मिसाचे बलिदान आमकां मात्र न्ही, आमकां मात्र हांगा जी कोण येवन आणत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांकी आमच्या कुटुंबाच्या आशिर्वादीत कर. आशिर्वादीत कर. अशें आमकां हर एकल्यांक आमकां हर एकल्यांक भलायकेन तूं बरो. भलायकेन तूं बरो. हेजेकियाक आपडलेले बरी, हेजेकिया आपडले बरी. आमकांय तूं आपडो. आमकांय तूं आपडो. आमच्या जिविताची अवधी सडय. आमची जिविताची अवधी सुमिया जेजू सुमिया जेजू. अखेर श्वास पर्यंत अखेर श्वास पर्यंत. भलायकेन जियोंक भलायकेन जियोंक आमकां कृपा दी. आमकां कृपा दी. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया होगळाप जेजू. तुका सुमिया होगळाप तुका जेजू, सुमिया महिमा तुका सुमिया महिमा जेजू. तुका सुमिया दोन्ही जेजू. हात आमच्या वयर उबारुया, काळ जाता स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां होगळापाची वाखाण येता. मुझे परिचय खातीर हांव मागता. या पोनशेत भाग्यवंत जुजे वास तांचे विनवणी मोरये मेसांतले सर सांता भोगता. ह्या दिसांनी रेलीक एक्सपोज कर मागतना सान फ्रांसीस सावेराचे मागणे सर संत भोगता देवदूत सांगता मागमाये शिजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगा जमलेलो लोक आज पवित्र आत्मेच्या सत्तेन भरून दी, मोगान भरून दी, पिडेशेल्या पयसो सोदी, अंतर बंदपस बंदोडे सोडणो सोदी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया, काळजाचे दवरया. एक घडी भर दोळे दांपा, मौनपणी 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 दोळे दांपून मौनपणी मागा. बाबार्थ्यांची प्रार्थना. जेजूच्या नांवान आमी कितेंय विचारल्यार बापा तावन तूं आमकां जोड दितलो म्हणून जुवांच्या वांजेलान जेजून आमकां बसयलां. त्या बसवण्याच्या आदारान आतां आमची त्या सावां सर्वेस्परा समोर आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमचो पाप साहेब बेस आनी सर धार्मीक भावा भयणींनी भावार्थान आनी माया मोगान जिवन तांचे आदीन दिल्ल्या सर कुटुंबांक मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक.
आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या हातान समर्पण दिता. आमच्या देशान शांती समाधानाचें वातावरण आसाशें कर. झुजाच्या वातावरणांत असलेल्या राष्ट्रांत समाधान स्थापीत कर. जबाबदारी आशिल्ल्या समेस्त मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या समस्यांक परिहार लाबोवंक वावुरीशे कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान आनी समाजांत आशिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक आनी असहायक परिस्थितींत आशिल्ल्या भावा भयणींक तुका समर्पित. आमच्या मागण्यांच्या बळान आनी तांच्या भवार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तावन लाभासो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी देवसराच्या दुश्ट संगती पाठ करून तुजें उतर दिसपडते वाचूंक नियाळो जियोंक कृपा दी. तुजी कुशी वयतर आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याक पुणी तुज्या सेवेक आपय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ताक कुमो केल्ल्या सरदानींक तशेंच वर्साभर ह्या पूर्ण शेतान सेवा दिवच्या आनी कुमो करच्या सर बऱ्या मनाच्या लोकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बावरी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्या वाटेन जियोंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी. आमच्या कुटुंबान आमी सदांच तुज्या उतराच्या आदारार जियोंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमी दोळे धांपिया. हांगा सोलोंक अशें परब बऱ्या तरान सोलोंक बरें वातावरण देव फावो करूं दी. आमचो विगार बाप हांगासो रेक्टर बाबा सीसी तशेंच संतोष तांचेर विस्तार आशिर्वाद घालूं दी. ह्या परबेक वॉलंटियर जावन मजत दिवची हरी एकली दान दिवची आशिर्वादी जावं दी. हे 3 दीस ह्या गांवांत कुरपेचे आशिर्वादाचे बेसांवाचे जावं दी म्हणून मागता आसतना ह्या जाग्यान पयलीं आयिल्लो लोक आनी येवचो लोकय कोणीच हांगा तावन निराशेन फाटीं वचनातल्या बरी सांज उजे वासाच्या मजतीन तुमी जेजू क्रिस्त वर्ती विस्मिता तांकां करूं दी. हांगा सेवा दिवंक येवचे ह्या जाक हांगा मजत दिवंक येवचे हरी एकल्यांचेरय आशिर्वाद देव घालूं दी म्हूण आमी मागता आसतना आमची वैयक्तीक ते सामा एक घडीभर समर्पण आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा कशें तुवें इसाया मरिफात एझेकियाक परत ताजी अवधी सडयली. तुका आसाद कितेंच ना. भविसल्ल्यांत आमी पळयता खंय वांटो नान थंय वांटो करताय. आमच्यो येवजण्यो तुज्यो न्हय, आमचो वांटो तुज्यो न्हय. आमचे वयर आमच्या परजे वयर तुका येवजण्यो आनी तुजे उन्नत वांटो आसात. तर आमी आमकांच तुका समर्पण दितना तूं त्यो झरी करताय. हाच्या दिसा ह्या पूर्ण शेतान इंथे सावां भेटोवन आमी मागल्यान हांकां फावो ती जावाब तूं फावो कर आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत नंदन कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगा जीवीची
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या मनाची महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर साजुजे वाजान खतखतीक मोगान भेटयिल्लें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें. हे सशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासो पजोत आमी तुका दिन वाचतांव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीज घेयात आनी हांतलें पियेयात,
ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत, पातकाचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेज मनुश्य पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. But the so good for God to ya. जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे जीवन कोण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा आनी भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत दमदूत, भगवंत जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वनंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आंकांतांतलीं वाटाय. एक घडीभर आमी शांती खातीर मागया. सगळ्या संवसारान झुजाचें वातावरण पयस सोंसून दी. आमच्या गांवांत ती मणिपुरांत ह्या पवित्र तळांत हांव सर्वेस्पर आमकां आमच्या कुटुंबाक सगळ्यांक तुजी शांती लाभोवन दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांतीन कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. स्वामीची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे जेवचे पावना तुज्या उदरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्ताची कोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. Jesu tuka, Sim Chakal
परतुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बगे दिसा तुझ्या पोण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोस केल्ल्या बसोत आमी तुका अर्घां दिताव. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांज तुजे वाजाच्या परजळेत शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. देवी शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान भरोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमच्या कुटुंबाची नी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाच्या कुशा प्रमाणे सोलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सुवे सदां हांसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणकार देखून बसात. मकळ भाव भयणो, थोड्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ले मनादीक बाब फ्रँकलिन डिसोजा प्रस्तुत शिवमोग्गा दियेसजींत तांची गोळीक वावर ते करनासात. वर्ता बरी तरेन फिडेस्तांची आनी पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करूंक जाय. निराशेंत भरिल्ल्या वेळार धैर्य सांडूंक नजो. भवार्थ घट करूंक जाय. बरवशेचे व्यक्ती जायचे म्हणल्यार प्रसंगा मारिफात आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिल्ल्या मनादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजाक आमी ह्या पूर्ण शेत सुरेक्तर मनादीक आसीस रेबेलो बापांच्या नांवान सा भेटवणी करच्या याजकांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान पूर्ण शेताच्या कमिटीच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. मिसाचेर सा भेटवणी केल्ले ह्या पूर्ण शेताचे शिल्पी जावन आसात. मनादीक बाप अल्विन डिकुना हें पूर्ण शेत उबारूंक आनी हांगासर येदे व्हडलें बांदप जायचे तर ते कारण जावन आसात. हांगासर ते येवन आमच्या संभ्रमांत ते हजर जाल्यात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रस्तुत व्हाईट हावजांत तांची आत्मीक सेवा ते दिवन आसात. मनादीक बाप अश्विन होमिओपथींत तांचो वावर शिकागो जोडून आसात. आमचेर आज दवरल्या त्या मोगा मारिफात हांगासर ते आसात. तांकांय ह्या पूर्ण शेताच्या रेक्तरा मारिफात आनी सकळवांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची मंडावळ ह्या परी आसात. फाल्यांच्या दिसा मिसा 10:30 वरार आमचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल सल्दाना संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयतले. संजेर 5 वरार कन्नडा भाशेंत गुलबर्गा दियेसजीचे मनसुंजर स्टॅनी लोबो आनी तेच बरी संजेर 7 वरार आमच्या सुवाराड्याचे ऋषिवनांत सुपिरियर जावन आसले दोतोर रुडॉल्फ राज पिंटो हांगासर येवन कोंकणी भाशेन मिसाचें बलिदान भेटयतात. ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां हार्दीक स्वागत आमी मागता. कुमसाराची मंडावळ पल्यातावन समुदाय भवनांत आसा गेल्या थंयसर याजक कुमसार येत आसात. तुमी कुमसाराक जावंक तुमचे लागीं विनंती आमची जावन आसा. निमाणें गीत जाल्लेंच हांगासर निमाणें गीत जावच्या पयलें हांगासर कळवणे जाल्ल्या उपरांत थोडो वेळ सक्रामेंताचें आराधन आसलें. पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आनी पिडेस्तांचेर बेसांव आनी निमाणें तेलावणी आसतली. ह्या आराधनाक रावंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा. भायर वयता आसतना थंयसर वाती पेटोवंक तुमकां अवकाश आसा. सांजुजे वास बापाच्या अजापांच्या जाग्यार थंयसर लागसरच वाती मेळटात. थंयसर वाती पेटोवची मांडावळ केल्या.
थंय वाती घेवच्यो वाती तुमी पेटोवंक तुमचे लागीं विनंती जावन आसा. आतां आमचे ह्या पुणशेताचे रेक्तर मनादीक आसिसिरेबल्लो बाबू आयच्या प्रधान याजकांक फुलांचो तुरो दिवन मान करतले. 2 ताळयो आमी दिवच्यो. सक्रामेंताच्या आराधना खातीर आमी ह्या वेळार तयार जावचे आनी समयाक भेटचें. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ. 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ. दोन्ही हात आमच्या वयर उबारून ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ
ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia, 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 Argan Jésus, Rab Jésus, Yeshuvé, 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 आराधने, 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 यीशुविगे, हरे 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 हरे, यीशुवे, आराधने, यीशुवे, आराधने, हरे 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 हरे, शुद्ध हरे भगवान Jesus, म्हणजे द्वारा दान निर्गमन ग्रंथ 23-25 सांगता एक्झोडस 23-25 तुम्ही म्हाका एकल्याक आराधन करतना when you adore me alone I'm going to bless the water that you drink, food that you eat. तुझ्या उदका वयर काणा वयर हांव आशीर्वाद घालता. केस्तीशी मारीची पिडा तुझ्या घरा लागसार येवची ना. वाज म्हणली आसची ना. गर्भस्राव जावचो ना. संपूर्ण आवको हांव तांकां दितलो. तुमच्या हितलांचेर किडे येवचे नात. तुम्ही म्हाका आराधन करतना तुम्ही आशीर्वादान भरतल्यात. तर आज सांजुजे वास बापाक प्रेरण जाल्लो वस्तू जेजू आमचे मध्ये ह्या योकारिस्तांत आसा. निर्गमन 23-25 ताणें सांगली ती उतरां तुम्ही म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या उदकाचेर खाणाचेर आज उदकाद्वारे पिडा येता खाणाद्वारे पिडा येता हांव तुमकां आशीर्वादीत करतलो. आनी तुमच्या गांवांत कसलोच दुकोळ आसचो ना. वाज म्हणली आसची ना. गर्भस्राव जावचो ना. परिपूर्ण हांव हांव तुमकां दितलो. तुमचे वैरी पूर्ण दावतले. हांगाचे भाव भयणीनो तसली सकत ह्या योकारिस्तीक क्रिस्ताक आसा. आज विशेष पापान पिडेस्तां खातीर आमी मागण्यो करूंक ह्या पोन शेताक आयल्या. पिडे शेडेत हांव सुटका जोडूंक आमी ह्या पोन शेताक आयल्या. निर्गमन 15-26 सांगता एक्झोडस 15-26 ही इज द हीलर राफा तो गूण करचो देव.
आमी सक्कट गूण करच्या देवा मुखार आयले हांव तर आमी सांगाता मागया सोमिया जेजू सोमिया जेजू ह्या आराधनांत ह्या आराधनांत आमी आमकांच आमकांच तुका भेटयता तुका भेटयता आमचेर दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोमिया जेजू सोमिया जेजू वैजांतलो वैज वैजांतलो वैज तूं जावन आसाय तूं जावन आसा. हे वैजा हे वैजा म्हजेर दया दाखय म्हजेर दया म्हजी दाखय. पिडा शिडा गुण कर पिडाचिरा गुण या कर. आराधनाद्वारे या आराधनाद्वारे म्हाका म्हाका तूं तूं आशीर्वादीत कर आशीर्वादीत कर. सोमिया जेजू सोमिया तुका जेजू. आसाद तुका आसाद. कितेंच ना कितेंच ना. तर आयच्या या आराधनांत आराधनाद्वारे ही म्हजी अस्कत कोडू तुका ही पिडा शिडा ही पिडा शिडा तुका समर्पण दिता तुका समर्पण म्हजेर दिता. दया दाखय तुजी दया दाखय. दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता. म्हजी बिरमोत पाव म्हजी बिरमोत पाव. दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता. म्हजी बिरमोत पाव म्हजी बिरमोत पाव. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमच्या जाग्यार एक घडीभर आमी बसया एक घडीभर जाग्यार बसया नित्य बसा सर्वेस्पराचे नदर घाला तुमचे दिश्ट केवळ या जेजूचेर आसूं दी केवळ दोळ्यांनी पळोवन शांक हो एक दोवो कुडको म्हणल्या बरें दिसता पूण आमकां भावार्थ्यांक हो जेजू जावन आसा ते दवरतो देव ह्या ल्हान उंड्यांत आमच्या खातीर आसा ल्हान उंड्यांत आमच्या खातीर तो जियेता त्या खातीर आमकां इजाइया प्रवादी सांगता इजाइया प्रवादी 40 आवाज स्वर ओळो इजाइया प्रवादी आमकां अशें सांगता 40 आवाज स्वर 40 ओळो 31 ओल्ड 31 हांव वाचतां ताच्या पयल्यान हांव वाचतां तुमकां 29 हांव वाचतां थकलेल्यांक तो सकत दिता सांगा बळ्या थकलेल्यांक तो सांगत दिता थकलेल्यांक तो सकत दिता थकलेल्यांक तो सकत दिता म्हळ्यार सबार पोटी आमी सकत होगडायता हांव थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक तो गठाई दिता सांगा बोल नसलेल्यांक तो गटाई बोळ नातलेल्यांक तो गठाई दिता बोल नसलेल्यांक तो गटाई दिता युवक थोकोन आनी धोमोन वेतीत युवक थोकोन आनी धोमोन वेतीत तरणाटे आतलोन पडतीत तरणाट्यात लोन पडतीत पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. त्या खातीर दावीद सांगता म्हजें बोळ म्हजें कोटे देव जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया गारुडा बरी तांकां पाकाटे पुडटले ती धांवतली पूण तक्षिणान ती चलतली पूण दमचिनांत उजवात वयर व्हरून सांगा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर नव्यान बोळ मेळटलें नव्यान बोल मेळटलें गारुडा बरी तांकां पाकाटे पुडटले गारुडा बरी ताका पाकाटे ती फुटली धांवतली ती धांवतली पूण तक्षिणान पूण तक्षिणान ती चलतली ती चलतली पूण दमचिनान पूण तक्षिणान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज आमकां नव्यान बोळ सर्वेस्पोर दिता हांवें सांगलें म्हज्या प्रसंगान त्या दामोदराक नव्यान बोळ सर्वेस्पोरान दिलें आनी तशेंच त्या तरणाट्याक नव्यान बोळ सर्वेस्पोरान दिलें आज आमच्या ह्या जुजेवासाक नव्यान बोळ सर्वेस्पोरान दिलें जावं प्रो फ्रांसीस सावेराक ताच्या शिश्यांक नव्यान बोळ सर्वेस्पोरान दिलें त्या खातीर आमी म्हणटा सर्वेस्पोर म्हजो आसरो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. त्या खातीर सर्वेस्परा लागीं आयलेल्यांक तो केदीस पयस करना जेजूय सांगता जुवांव सोवांजेल 16 स्वर 30 आनी 7 वड म्हजे सरची येतेल्यांक हांव केदीस पयस करना दोज हू कम टू मी आय विल नेवर लेट देम डावन ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ನೋವ್ಯಾನ್ ಬೋಳ್ मेळटले त्या खातीर पापा जुवांव पावल आमकां सांगतलो तरणाटेनो तुमी तुमकांच जेजूक दिल्यार तुमी कितेंच वगडायनात बगार सडीत मापान आनीकी सडीत मापान तुमी आशिर्वादीत जातेल्यात कित्याक आमचो देव आशिर्वाद असो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमकां पिडा शिडा कशी येता बायबल आमकां सांगता वाचता किर्तन 107 वेकणीस तावन हांव वाचता
संगितान 107 ओळू 11 हांव न्हू कित्याक देवाच्या उतराचो ताणी तिरस्कार केल्लो आनी भोव वर्त्या देवाच्या मार्गदर्शनाची बेपारवा केल्ली. कितें केल्लो? देवाच्या उतराचो तिरस्कार. आज मग भाव भयणीनो, देव आमचे मध्ये उलयता, देव आमचे मध्ये जियेता, देवाच्या उतराद्वारे जियेता. त्या खातीर देवाचें उतर आमच्या पावलांक दिवो, देवाचें उतर जिवें. देवाच्या उतरांचो ताणी तिरस्कार केल्लो. आज आमकां सुमार बायबल डायऱ्यो येता, तशें आमी सांजेर एटलिस्ट आमच्या वांजेल तो वाचता हर एक दीस. आयची सुवार्ता नियाळ करता हांव. कित्याक देवाच्या उतराचो ताणी तिरस्कार केल्लो आनी भोव वर्त्या देवाच्या मार्गदर्शनाची बेपारवा केल्ली. देव आमकां मार्गदर्शन दिता, वय की न्ही? वय की न्ही? कशें मार्गदर्शन दिता? ताणें आमकां उपादेश दिल्यात. कितले उपादेश दिल्यात? ह्या उपादेशा प्रमाणे तुमी चल्ल्यार तुमी म्हजो मोग करतात. मार्गदर्शनाची बेपारवा केली म्हळ्यार 10 उपादेश तांणी सोडले. तांच्या उपादेशा प्रमाणे ते जियेले. सक्रामेंतांत पयस रावले, देवाच्या वाटेंत पयस गेले. देवाच्या उतराचो तांणी तिरस्कार केल्लो, भोव वर्त्या देवाच्या मार्गदर्शनाची बेपारवा केल्ली. कठीण वावरांत ताणें तांचें काळीज घालतें केलें. ती थंय शेवटली आनी तांकां आदार दिवंक कोणूच सुना जालो. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. कितें केलें तांणी? कश्टांक सर्वेस. त्या खातीर आमी ल्हान आसतना एक मागणें म्हणटा, किर्तनाचें मागणें, मुंडे येता येसू मिया हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो. कश्टांच्या गुंडे येता हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो. आनी मुखार सांगता, तांकां आंकांतांतली ताणें तांकां निवारली. कोणेय निवारूंक जायना आमकां. हांव तुजो देव, हांव तुका बोरी करतलो. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर हाडली. बायबल आमकां सांगता, तांच्यो सांकली ताणें तुटयल्यो. सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी ताका हर्गां दिवंक फावो. मुखार सांगता, आपल्या पातका वरवीं ती पिडेस्त जाली. कितें जाली? पिडेस्त जाली. खंयच्या वरवीं? पातका वरवीं. कोणाच्या पातका वरवीं? आमच्या. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या पातका वरवीं ती पिडेस्त जाली. त्या खातीर बायबलान मेजर रिजन तुमी पळयल्यार पिडे कारण पातक. त्या खातीर जुदेव विचारतले हाजे पातक कारणगी, हाज्या बापायच्या पातक, पुर्वजाच्या पातक कारणगी सारतले. उरली दुसरी कारणां आसली देवाच्या महिमे खातीर आनी तशें वंशावळी जावन येवचे सक्कड आसले. पूण चडावो तूं पिडा पातकां, त्या खातीर आपल्या पातका वरवीं ती पिडेस्त जाल्ली. आपल्या गुन्या वरवीं दळदिरी जाल्ली. जेवणा काणाचो तांकां कांटाळो आयलो. मरणाच्या दरवाट्या लागीं ती पावल्ली. आनी तो वेळ तांणी कितें केलें? हेजेकियान कितें केलें? आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आंकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बोरी केली. सांगया म्हळ्यार, आपलें उतर धाडून आपले उतर ताणें तांकां बोरी केली. तांकां बरी केली. त्या खातीर आतां तुमकां कळटा कित्याक देवाचें उतर जाय गी म्हणून. पण तुमी देवाचें उतर वाचता वाचता तुमी बरी जातात. वांजेल वाचता वाचता तुमी बरी जातात. त्या खातीर कशें आमी सकाळीं दनपारां सांजेर आमच्या कान खातावंगी सदां न्हीद वांजेल आमी वाचूंक जाय. वांजेल आमी सोडचो न्ही. उरले दुसरे खंयचेय चॅप्टर वाचा, पूण वांजेल ते 4 जेजूची शिकोवण हर एक दीस आमी वाचूंक जाय. आनी बायबल आमकां सांगता, तांच्या आंकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बोरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो देव आमकां बोरी करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर तुमी पळोवचें जाल्यार सगळो वांजेल 4 उतरांनी घालचो जाल्यार, 4 वाक्यांनी घालचें जाल्यार अशें घालतलो. देवान हो संवसार रचलो. कोणें रचलो? देवान. देवाक कसो दिसलो? बरो दिसलो. देवान रचल्यान कितेंच वायट ना. बायबल आमकां सांगता, देवान संवसार रचलो, देवाक बरो दिसलो. गॉड क्रिएटेड अ परफेक्ट वर्ल्ड. परिपूर्ण तरान रचलो. पूण पातकान सर्व नाश केलें. त्या खातीर आमी पळयता 3रो आवास्वर आमच्या उत्पत्ती ग्रंथान पातका विशीं उलयता. पातकान सर्व नाश केलें. पातका वरवीं मनीस दळदिरो जालो, पिडेस्त जालो. बायबल आमकां सांगता, हर एकले पातक आदरलेलेच जाल्ल्या वरवीं कोणी नातले पातका विणे. त्या खातीर देवान मनीस जाय पडलें. एक पतकी आनी एक पतक्या सुटका दिवंक जायना. एक जैलांत आसल्यान एकले बेल दिवंक जायना.
त्या खातीर पाताक नातलोलो जावन बागेवन त्रिंदा दिसो दुसरो जण जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर पातकी जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हणजे अर्थ कितें? ताणें आमचें पातक ववयलें, आमचे पिडा शिडा ताणें ववयली, ताज्या गायांनी आमी गूण जाल्या. हें इसाया प्रवाद्यान तदाळत बरोवन सांगलां. तशें गाया वरवीं आमकां गूण जाता, तशें जेजू वरवीं आमकां गूण जाता आनी पातका वरवीं सर नासलें. त्या खातीर तिसरें वाक्य जावन आसा, जेजू वरवीं सगळें सारकें जाता, जेजू सगळें सारकें करता. Jesus sets right everything. He sets right. त्या खातीर बायबलान नव्या सोल्ल्यान तुमी पळया, कुरड्या दोळे, तोट्या पांय, मोन्यांक उलोवंक, बेऱ्यांक आयकोंक, पिडेस्तान ताणें गूण केलें. ताजें काम कितें? बापाचें काम. बापाचें काम कितें? मोग, तांकां सुटका. आनी ती सुटका ताणें दंड सतयल्यांक सुटका ताणें दिली. आनी जेजू आजय ती सुटका दिता. त्या खातीर ह्या पोन शेतांत हांव तसलीं आशिर्वादां बेसावां आमकां मेळटात. आनी चवथें वाक्य जावन आसा, त्या जेजूच्या नांवान आमी विसारतानाय जेजू आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हो आमचो भावार्थ. त्या खातीर जेजून म्हळा, ಕೇಳಿರಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಹುಡುಕಿರಿ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿರಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ವಿಸಾರ, ಬಡಯ, ಮಾಗ, तुमकां सगळं हांव दिता. जेजू पटी मारचो देव न्ही. बायबल आमकां सांगता, जाणवाय 16:12 ती गूण जाली कसल्याय आल्या पाल्या वरवीं न्ही. दे वर हील्ड नॉट बाय हर्बर पॉलिटिक्स, इट्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान तांकां बोरी केली, ताच्या शब्द वरवीं ती बोरी जाली. आज आमचो देव आमकां बोरी करता. ह्या पोनशेतान विशेष पापान आज आमी मागोवंक हांगा आयल्या. हे मागणे आमी करता आसतना भलायके खातीर आमी मागया. कशें जेजून 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्याक आपूण गूण केलो, ताका जागवण दिवन सांगलें, आळे आनी मुखार पतक करिनाका, ना जाल्यार तुजी पिडा मारेकार जातली. कुरड्याचे दोळे दिवन ताका आशिर्वादीत केलें, जाके वागताने परिवर्तन केलें. केवळ कुडिशिमात न्ही, आमकां हर एकल्यांक तो परिवर्तन करूं दी. आमचें हट आमी सोडया, गर्व हांकार स्वार्थ सोडया. सुमयेच्या मोगाक आमी फाटी येवया. मोगाच्या स्पिरितान, मागण्याच्या स्पिरितान एकामेकाची आमी सेवा करया. तवळ आमकां खरे क्रिस्तांव म्हणटले, तवळ आमी बरे क्रिस्तांव जातले, हांव क्रिस्ताक साक्ष जातले. हांव तर मग अशें भाव भयणीनो, तो जेजू आमकां गूण करूं दी म्हणून आमी मागया. आमी सक्कडे आजाक तुमच्या खातीर हांव मागता. ह्या जागाक हांव आल्तार लागीं आपयता, सक्कड उबी रावया. सक्कड आमी उबे रावया. दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरया. दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरया. एक घडी बोर दोळे तुमचे धांपया. एक घडी बोर दोळे तुमचे धांपया. देवा समोर हांव आनी तुमी कोणीय रावोंक फावो न्ही. आमी हर एकच कर. ताची सकत आमचे भितर वाडोवन दी. ताची सकत आमचे थंय देंवोन येवं दी. जेजू आमची अस्कत काय पयस कर, पिडा शिडा पयस कर. त्या सुंकाकारान मागलें, मागणें देवान आयकलें. फरिजेवाचें मागणें आयकोवं ना. ताणें मागलें एक सिंपल ल्हान मागणें, पूण तें पाश्चातापाचें मागणें. हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय, म्हजे वयर दया दाखय. केदळा त्या वेशीक पुताना परिवर्तनाक ताणें वेंग मारली. देवा थंय तो आयलो, पाश्चातापावलो. म्हजे थंय दया, देवाची दया तुमचे थंय देवून येवचो वेळ हो. सोम्या आवयच्या गर्भांत हांव न्हू पातकी म्हण दावीद सांगता किर्तन 50:1. म्हजे थंय कितेंय पाताक आसा जाल्यार, जर तर 7 वर्सां जावन हांव कुमसार जावना जाल्यार, हाजे सुटावें कुमसार जावं म्हाका करपा दी. म्हाका यशस्वी जाय, म्हाका साल्वासांव जाय. साश्टीक जिविताच्या वाटेक हांव तयार करतना कितें सडकळ म्हाका नाका. सोम्या म्हजी पातकां हांव रडटां, आयुश्यान ती सांडटा. कशें एजेकिया तुजे मुखार मागणेक रडलो, कशें बायबलांत सबार व्यक्ती तुजे मुखार रडले, तुवें तांचे ग्राणे आयकलें, कलतेपण पळयलीं. हांवूय कलतो जाता. सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या भोगोस म्हाका सोम्या, भोगोस म्हाका सोम्या. चक्कड सांगा. भोगोस म्हाका सोम्या, भोगोस म्हाका सोम्या. भोगोस म्हाका, भोगोस म्हाका, भोगोस म्हाका, भोगोस म्हाका, भोगोस म्हाका सोम्या, भोगोस म्हाका सोम्या. हांव एक पार
सरशी आयला बोगोस म्हाका सोमिया तुझे सरशी आयला बोगोस म्हाका सोमिया दोन्ही हात आमच्यो वयर उबारून बोगोस म्हाका जेजू बोगोस म्हाका जेजू सक्कट सांगाता बोगोस म्हाका म्हजी पातकां बोगशी पातकोरिल्ली पिडा बोगशी गणीत नासतना तुजे तोंड पयस गेला वायट वाटण्यासून एक रेवड घाला वायट वाटण्यासून बसला आकार गर्वानी बोडला ही साक्रामेंत हांव पयस पावला देवाच्या उपदेशांत पयस पावला बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका जेजू हांव एक पातकी हांव एक पातकी हांव एक पातकी हांव एक पातकी तुझे सरशी आयला बोगोस म्हाका जेजू बोगोस म्हाका जेजू हालेलुया 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 दुनिया दोयर उबारा पातका रडा एजेके रटले बरी मागणे करिया जेजू मुझे अस्कत काय मुझे कामुपण मुझे अश्लीलता मुझे पियोवणे मुझे मादक द्रव्य मुझे जुगारपण तरी एक म्हाका आज तुजे तो पयस व्हरते आसा म्हजो हांकार म्हजो स्वार्थ मुझे गर्व मोडून उडय जेजू सांग तुजे वासा बरी घालतो जावंको देवाच्या उतराचे स्पर्श म्हाका जावं दी टच मी माय बॉडी माइंड एंड सोल जेजू मुझे कूड भोंवतणी आत्मो मुझे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जेजू तुका समर्पण दिता पश्चात म्हजे काळीज रोसून एक नितळ काळीज एक निर्मळ मन रोसून दी देवा टच Heal me, Lord. Hariera la kama. Shandare Hallelujah, hallelujah. दुनिया तुमच्या काळजाचे दवरा जेजूचे नदर मारा आता आमी मागोंक वेतो आमच्या कुडीची भलायके खातीर आमी मागले जेजू आमकां बोगशिला ताच्या बोगशाणेचेर तुमी कितेंय सुमार वर्सां जावन कुमसार जावना देख सुटावे कुमसार जाया जेजू खंयचीच पातकां उडासा काडना इजाया 1:18-19 तुजी पातकां तांबडी आसल्यारी रक्तवर्णा बरी आसल्यारी हांव धवी करतलो कापसां बरी करतलो इजाया 3:25 मुजेच खातीर ते अपराध पुसून काडटा ते आनी उगडासा काडिना ते उगडासा काडिना त्या खातीर आमी चिंतून बसचे नाका निराश जावचे नाका जेजू ह्या म्हज्या जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी दुखां भरतना खुर्साची सावळी तुजी म्हाका सुटका दिता ह्या म्हजी कुडीची पिडा जिणयेंतले कश्ट जावं पुरो हांव काजरी पोती पोतिणी मदें समाधान ना भुरग्याचें देणें ना रीण आसा समार कुटुंबान समस्या आसा झगडे आसा हे कश्ट कोणा कडेन सांगचे मनशा कडेन सांगल्यार तामाशे करता नाटक पळय म्हणटा आसता अपमान करता तूं अपमान करचो देव न्ही तूं अपमान सोंसुलो देव म्हजे अपमान तुका समर्पिता म्हजी पिडा सुद्दां तुका समर्पित दिता म्हज्या जिणयेंतले म्हज्या ह्या काजरी जिवितांतले युवा जिवितांतले हरी एक कश्ट तुज्या पांयां तळी हांव दवरता जेजू जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दुकान भरतात दोळ्यान भरतात दुकां जेजू म्हाका कोण कर चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या लगींच हांव तुज्या जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदा सक्कट सांगाता म्हणया जिणगडात दुखा दुखांनी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो
तू पर्या लगेच हावू तुझ्या चंचल जायना का स्तोलो पोन तू पर्या लगेच हावू तुझ्या तळणेंत सांपडताना तळण्यो जेजू समर्पून दी करांतल्या त्या पासा जेजू तुझो अंकार खाण उडयता कुर्साची सावळी ताची पुरी सैताची सकत जावन दाखयता सारकी दिशा जेजू तुज्यो तळण्यो पयस कर तळणेंत सांपडताना करांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची सकयता सारकी दिशा दोन्ही हात वयर उबारून चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो बोलत पर्या लगेच हावू तुझ्या चंचल जाय नाका चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोत पर्या लगेच हावू तुझ्या हालेलुया 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 स्तुती करा चंचल आम्ही जाऊच नाका आम्ही देवा मुखार आमचो भवार्थ स्तुती मुखार भवार्थ सर्गाच्या स्तुतेक आमची स्तुती मेळोवन दी कशें दानियेला गुज्यांतलो ताणें राखलो सिंहाच्या तोंडात हांव ताणें राखलो कशें पावलाक आनी सिलासाक सांकलेत हांव जैलात हांव ताणें राखलो तो देव आमकां राखता आमच्यो संकल्यो तुटयता आमकां जैत दिता हालेलुया 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 Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. अशे दोन्ही हात जेजू मुखार अशे उक्ते करा म्हणजे सांगता मागया सुमिया जेजू उसायलेल्या या हातांचेर उसायलेल्या हातांचेर तुझो दैविक स्पर्श जावन दी सुमिया जेजू हे हात तुझ्या गायांच्या हातांनी आपूड जेजू जेजू पिडा असलेल्या जाग्याचेर हांवें हात दवरून मागताना त्या जाग्यार आसची पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडणो सोंदी जेजू म्हाका भलायकी दी भलायकेच्या दातारा म्हाका भलायकी दी जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या बोळान जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन हांवें हात दवरल्या जाग्याचेर आजची पिडा शिडा शाश्वीत सोडणो सोंदी हालेलुया तुमकां खंय पिडा आसा थंय हात दवर मागणें करा पण एक टीचर येल्लापूर आमी रेतेर दिताना 2016 तिका किडनी स्टोन आसले BP शुगर आसली आनी तूं मुतान वचना म्हणाले लेजर करूं जायना म्हणाले ऑपरेशन करूं जायना म्हणाले पूण 3 दीस रेतेरीक ती आयिल्ली आराधनान तिणें मागलें वैजांनी असाध्य म्हणलें तिचे 3 फातोर मुतान गेले देवाक असाद कितेंच ना आमी कामागेरे मैसूर रेटेर दितना मायग्रेन हेडेक आसलो 20 इयर्स व्यक्ती ताजी मायग्रेन हेडेक गेली जेजू ताका गूण केलें व्हीलचेअरार बसून आसलो कुमटा आमी रेतेर दिता आसतना तो लुईस म्हणलो व्यक्ती 5 वर्सां होमान काम करतलो त्या दिसा रेतेरीन तो उठोवन सल्लो येवकारिस्ता मुखार जेजूक आसात कितेंच ना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी संवसार पळोवचो नाका देवाक आसात कितेंच ना भावार्थान आमी मागतना आसात कितेंच ना खंय पिडा आसा थंय जाग्यार तकली बडबड आसल्या तकलेर हार्ट प्रॉब्लेम आसा हार्टाचेर पेंकट दूख आसल्या पेंकटाचेर पाटीचो कोणो दूख आसल्या पाटीच्या कण्याचेर कितें ब्रेस्ट ट्युमर कॅन्सर आसा ब्रेस्टाचेर हात दवर मागा गांठी दूख आसल्यार गांठीचेर हाडांचेर हात दवर मागा एझेकिएल प्रवादी 37 आवाज थायरॉयड आसा स्पॉन्डिलायटीस आसा बुजाचे फ्रोजन शोल्डर आसा कितेंय पिडा ह्या गर्भान फायब्रॉइड्स आसात भितर कॅन्सर आसा हार्ट प्रॉब्लेम आसा कितेंय प्रॉब्लेम आसा तुमी मागा सांगचें म्हजें काम मागचें तुमचें काम हात काड नाकात
हांव मागताना तुम्ही ऐका, मागून जाले उपरांत स्तुती करून सांगताना हात काडनाकात, तुम्ही केवळ स्तुती करची. जेजू, तुझ्या नांवान हांवें शिकयलां, तुजी स्वता हांवें कळीत केल्या. सांग जुजेच्या मजतीनं, सांग जुजे वासाच्या मजतीनं ह्या पवित्र जाग्यार हांव आयलां. जेजू तुवें ह्या जाग्यांक सांगलें हो स्वर्त प्रकट कर. पिडेस्ताच्या रातोर ते गुण जातले. एक या दोग म्हज्या नांवान खंय आसा ते हांव आसा म्हूण सांगलोय. आनी आयच्या वांजेलांत आयकलेले प्रमाणे तूं तांच्या सांगाता रावून ते उतर तुवें थीर केलें आनी तुवें महत् कार्य केलीं. तरी ह्या जाग्याचेर ही भुरगीं तुका विधेय जाल्यान तांणी हात दवरून मागलेल्या जाग्याचेर आसची पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून मोडून पण उडयता. टच देम लॉर्ड, heal them Lord, anoint them Lord. हात काढनाका, स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजूच्या सोडवणेच्या आशीर्वाद या भुरग्यांक देव देव दी. ह्या घडये सुरेस्परा 38 वर्सां तळ्याला गॅसल्या पुडलेले बरी, मेल्ल्या लाजारा जीव दिले बरी, कुरड्या दोळ्या तोड्या पाय मोन्या गुलाम बऱ्याक ऐकून बरी केल्ले बरी. ह्या घडये हेजेकियाची 15 वर्सां सडयले बरी. ह्या भुरग्याचे आशीर्वाद घाला. तर जेजूच्या नावान ती पिडा ट्युमर निष्क्रिय जावं दी, ती व्हायरसां निष्क्रिय जावं दी. दोवी भलायकी जोडून ह्या पूर्ण शेतान जुजे वासा ती साक्ष जावं दी. जेजूच्या नावान टच ही जीसस नेम आय प्रे. आमेन. दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. दोन्ही हात तकलेचेर दवर. दोळे दांपा, दोळे दांपा. तकले तोंड पांया पर्यंतचे हर एक विश्व जेजू समर्पून दिया. आमकां कळीत ना भितरले विश्व खंयच्या स्थितीर आसात म्हणून. कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, बीपी येतो आज आमकां सबार पिडेक कारण जातात. लंग्स प्रॉब्लेम, आस्थमा, लिव्हर प्रॉब्लेम, किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लॅडर, पॅन्क्रिया, आमची जिरवणीची सकत, गॅस्ट्रिक, गॅस्ट्रायटीस, आर्थरायटीस, कितें संकट पिडा आसा. या डिस्क प्रॉब्लेम, या मोतींत येवची शिंदपां, नाका जाली शिंदपां, बेंबिरांत, तकले तावन पांया पर्यंत एक विश्व ताणें रचला आवयच्या गर्भान आकारलां. तर तोच जेजू म्हजे वयर आसलें वजें काडून उडोवन दी. तुजें वजें कश्ट जातलें न्हू म्हाका सामारपून दिया. वजन वयतलें न्हू म्हाका सामारपून दिया. हांव तुमकां सुटका दितां, विश्व म्हणून सुटका दितां. तर आज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती सुटका सगळ्या म्हज्या कुडीचेर देव देवून दी, म्हज्या मतीचेर देव देवून दी, म्हज्या आत्मेचेर देव देवून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान व्हडा तळ्यान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस, in the word of Jesus, in the blood of Jesus, pray for the anointing. जेजू तुझ्या नावान सकत देव देवून दी, सकत वळोवन दी, कृपा वळोवन दी, अभिषेक वळोवन दी. जेजू अभिषेक करा. ह्या घडये ताची सगळी कूड मोदत्मो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी, माइंड अँड सोल, I surrender it to you Lord, in the name of Jesus, in the word and blood of Jesus. अजा पदाच्या जिवितांत घडोवन दी, मात कार्य सोलो दी, पिडेस्त गुण जावं दिता. अरे तसले ही कोण ऑनलाईनर ऐकतात, घरातून मागतात. जेजू कुरडे पळोवन दी, तोंडे सोलो दी, मोने ऐकून दी, MICU NICU असली जेजू कोमार असलेले गुण जावं दिता. कोण घरात कष्टात आसा ताका अभिषेक टच जीसस नेम आय प्रे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तळये भेटून देवा कारकान दिया, पातये या. तुम्ही कितें मागलां तें देवान तुमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आता तुम्ही एकामेका खातीर मागोंक येतात. एकामेकाचे हात तुम्ही धरा. ह्या जाग तुमचे रगमेन सणयताले. हात धरा, हात वयर उबा राहा. तुमच्या खातीर मागा नाकात, कोणाचे हात धरल्या तांच्या खातीर मागा. सांगत रावा, दोन्ही हात वयर उबा राहा. ह्या जाग अगमेन शेणावन तुमच्या वयर. आता ह्या घडये मागतले. ह्या अगमेंत बौतिझम असो संकेत, नव्या जिवीत असो संकेत, नितळ उदक शिवरतलो, हांव तुमकां दूद नितळ करतलो. व्हडा तळ्यान आमी स्तुती करया. ह्या जाग अगमेन शेणावन मागतले. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे नांवान हिसोपान म्हजेर उदक शेणये, हांव नितळ जातलो. तर आयच्या दिसा हे विशेष मागण्या विधीद्वारे तांणी करची मागणे आयक. सर्वेस्परा कोणाचे हात धरल्यात ताच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद देव देवून दिता. ह्या घडये तुजी कृपा वाडोवन दी, तुजी पेकोड वाडोवन दी, तुझे आशीर्वाद, तुझे बेसाळ तांचेर देव देवून दी. सर्वेस्परा तुझी महिमा ही भुरगीं पळोवन दिता. जेजू तांचे बौतिझम असो, तांणी केल्ले ते प्रॉमिस बसोवणी परत सैतानाक पाठ करून जियोंक, पातकां सांडून जियोंक, तुजो मोग करूंक, बावार्थां जियोंक, उलोवण येता, ताळण येता, सुटका जोडोवंक आशीर्वादीत करा. टच, पावर, anoint them Lord. जेजूच्या नांवान आशीर्वाद,
बेसाव फेकोण देऊन देऊन दी शरीर वडातला स्तुती करा कोणाच्या आमदारला त्यांच्या खातीर मागा त्यांच्या कुटुंबा खातीर मागा त्यांच्या भुरग्या मळा खातीर मागा आशीर्वाद सर्वेस्पराचे आशीर्वाद वडोव दी थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस ग्लोरीफाय यू जीसस Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमचे दोन्ही हात आमच्या ह्या जाका कुशीन मोडाय अशे दोन्ही हात आमच्या खातीर विशेष मोपान हांगासो बाब आसीसी रेबेल्लो फादर संतोष हांगा येयले सैरे ह्या जाक आनी हांगा ह्या पुनशेता मस्त जण शुक्रारा मजत दिवंक येतात हें पुनशेत ह्या DACCचे आमच्या गोवळ्या खातीर मागया आमच्या DACC खातीर मागया देवपोण्या खातीर मागया सेमिनारीन शिक्षा सल्यां खातीर कॉन्व्हेंटाच्या चलयां खातीर आमी मागया पिडेंत अशें ह्या जाग निवरात ह्या जागा खातीर आमी मागया जेजू आमच्या ह्या जागांक बरी भलायकी दी आमकां साक्रामेंत दिवंक मागण्यांत सोलोवंक सालवासाच्या वाटेन सोलोवंक तें आमकां जाय म्हजे खातीर म्हज्या शिवमोगा DACC खातीर म्हज्या गोवड्या खातीर युवा वावराचे मिसांव म्हाका दिलां आसता तें करूंक म्हाका जाय जाल्यार बोड गटाय कॅरिझमॅटीक कशें मिसांव दिलां आसता सबार मिसांव म्हाका दिलां करून बोड गटाय दिव म्हाकाय फावो करून दी जुजे वासाच्या मजतीन हांगा आसचे आमी हर एक ह्या जाग जुजे वासा बरी सकत जोडून सुवार्थेचे सुपुत्र जावंक आमकां सुमी अभिषेक कर म्हणून तुमच्या कुटुंबान कोणी ह्या जाग आसात तुमच्या गांवच्या विगारा खातीर मागा सर ह्या जागा खातीर देवातून पयस आसचे ह्या सोडून गेल्ले रिलिजियस ह्या जाग तांच्या खातीर मागा व्हडा ताळ्यान स्तुती करून आमच्या खातीर मागा हालेलुया सर्वेस्पर आमचे मिसांव हांव तुका समर्पण दिता आमचे वर्दीचो दीस तुका समर्पण दिता आमचे बिरकास कुटुंबाक सेवा दिले पयले सेवा दिले जागे समर्पण दिता मुखार आतां दिवचे जागे समर्पण दिता आमच्या ह्या जागी जिवीत अभिषेक कर चड संवसाराचे ह्या जागाचे रिलिजियसाचे आशीर्वाद घाल निराशेन पडनासतना सांग जुजे वासा बरी जैतेवन जावन जिवंक करपा दी हांगा आदी सेवा दिले ह्या जागा हे श्राइन बांदूंक कारण जालें ह्या जागाचेर आशीर्वाद घाल त्यांच्या जिविताचेर आशीर्वाद देव दी हांगा आतां ह्या जाग सेवा दिवचे हे फेस्ताची 3 दिसाची परब सबार ह्या जाग आमचे कुमसार आयकोंक येतात मागोवंक आमच्या खातीर येतात तांकां अभिषेक कर सोम्या जरी ह्या जागा बरी भलायकी दी मतीन समाधान दी तांच्या सेवेंत अभिषेक कर जेजूच्या नांवान आमी मागता आमचे जिवीत तुका ह्या आराधनाद्वारे समर्पण दिता सोम्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सकट दिंबी घालया जेजूच्या आशीर्वाद जोडून घेवया हे देवाडा साक्रामेंता Yedia sacramenta sastanama koruya purvilyatya rupa potla novyoriti adarya salvon vecha askalpishya vavanache vardivya Shivapa Shivuta Ulasani Stutiza Podvi Moimo Sesna Yeka Stalia Navita Spirita Sema Semi Na Parta प्रार्थुया देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी भोगी सारको
तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय सस्नच्या सस्ना. कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटान संपडोन वळवळता हांव रिते जिडे तुझे विणे तुस मोजे दायज सर्गी देणे जिणयेंत आसा खंत बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय. आतां तेल मागतले याजाक मिसा कुमगाराक आयिल्ल्या बरी 2 सालांनी मुखार येवचें. देवास बापा भगवंत सजे कृवे न्यूरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.